फोंड्या म्हालात भटक्या सुण्यांचो उपद्रव वाडत आसा। 2023 वर्सा 1217 सुणे चापपाच्यो घडणुक्यो घडिल्ल्यो। 2024 वर्सा सुमार 1127 लोकांक सुणे चाबिल्ले। जाल्यार अंदू जानेवारी ते ऑगस्ट मेरेनच्या 8 म्हयन्याच्या काळात फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत सुमार 848 सुणे चापपाच्यो घडणुक्यो नोंद जाला। तशेंच तांचेर उपचार लेगीत जाला। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जुलय आनी ऑगस्ट ह्या दोनूच म्हयन्यांनी 259 सुण्यांनी घास मारपाच्यो घडणुक्यो नोंद जाल्यात। सुणे चापपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान पुराय म्हालात भिरांतीचें वातावरण निर्माण जाला। देखून ह्या सुण्यांची खर कारवाय करची अशी मागणी लोक करीत आसा। आयज जो हो भटक्या कुत्र्यांचो इश्यू आसा हो खूब सिरियस घेवपाचो इश्यू आसा। कित्याक जेन्ना पयलींच्या टायमार जेन्ना भटके कुत्रे चड जाताले आनी ते जर अंधाधुंदी करताले तांकां म्युनिसिपालिटी थ्रू स्पेशली मारताले जे वादीव कुत्रे आशिल्ले ते। आयज आमी तें सगळें बंद केलां कित्याक खंय तरी जानवरांच्या प्रेमा खातीर आमी तें बंद दवरलां। पूण मारप हें योग्य न्ही हांव मानतां, पूण तेजे भायर आमी कितें तरी हांकां सॉल्युशन काडपाची आज अत्यंत गरज आसा। कित्याक जशी तुमी नोंद सांगल्या की 269 ऑलमोस्ट बायट डॉग बायटाचे केसीस आयडीन रजिस्टर आसा। तेन भायर प्रायवेटान आनी केसी आसतल्यो, जे लोक आयडीन वचना ते आनी खंय वतात। अशें करून म्हाका दिसता म्हयन्याक 300 वयर केसी आसतल्यो। सो खंय तरी गव्हर्मेंटान हेजेर सिरियसनेस जावपाची गरज आसा। लास्ट टायम फोंड्या भितर एक्चुली ते शापुराचेच भुरगे, फोंड्या भितर एक भुरग्याक ल्हान भुरग्याक दुर्दैवी गजाल ही एक्चुली सामकी ल्हान भुरग्याक कुत्र्यांनी फापसून मारून जीव गेल्लो आसा। हें फुडाराक घडची न्ही म्हणून गव्हर्मेंटान कितें तरी हेजेर बसून सोल्युशन काडून हे भटके कुत्र्यांचो खूब कितें ना कितें सोल्युशन काडचें पडटलें। हांव फोंड्या वाठाराचो हावटीन आतां आमी पळयता की फोंड्या वाठारांत जितले आतां भटके कुत्रे जितले भोंवता पळय, आतां आमी आयदीन आतां दर कशें वाडल्या आतां म्हयन्या प्रमाणे जुलयान आतां जवळ जवळ 141 आनी प्लस ऑगस्टान जवळ जवळ 118 म्हणजे 250 सुमार केसी आतां 2 म्हयन्या भितर। म्हणजे हे आतां वर्सा भितर कितले वाडले म्हणून हेजेर आमकां नेम ना। सो हेजेर काही आतां गव्हर्मेंटान हेजेर बरें ते विचार करचे पडटा। बाबा हे फुडें आतां कशें जातलें म्हाका कळना की प्रत्येक एरिये 15-15, 20-20, 25 कुत्रे आनी डायरेक्ट गाडये वाडे जावन ते काय बायट करता। आनी आतां केसी इतले वाडे कुत्र्यांनी घास मारपाचे ते आयडिया ते सामकी केसी वाडली आहा। सो हेजेर गव्हर्मेंटान कितें विचार करचो।